नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो करियर या कार्यावळीत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आयचो विषय आसात करियर इन लँग्वेजीस आणि आमच्यामध्ये आसात प्रोफेसर एडवर्ड डिलिमा. सर, स्वागत तुमचे या कार्यावळीत. जेन्ना आमी लँग्वेज इन करियर असो जेन्ना विशय येता आणि आमी जेन्ना पयलीं तेंपार चिंत्ताले तेन्ना अशें दिसतालें की लँग्वेज इन करियर करप म्हणजे कितें करप, तर एक तर टिचर जावप. तर हें कितपत बरोबर की लँग्वेजीन जर करियर करपाक जाय जाल्यार टीचर हें एकूच ऑप्शन आसा टिचींग? ना, ही चुकीची गजाल. टीचर जावपाची मेन म्हणटा ते टीचर जावंक खूब तरेच्यो नोकऱ्यो मेळटात, फ्रॉम प्रायमरी टू युनिव्हर्सिटी. पूण ती गजाल मागीर उलोवया. आनीकूय खूब नोकऱ्यो मेळपाच्यो आनी करियर तरेतरेचे आसा लँग्वेजीन. खंयचे लँग्वेजीन जावं, ती इंग्लीश जावं, फ्रेंच जावं, नाल्यार हिंदी जावं, मराठी जावं, कोंकणी जावं, आनी ऑप्शन खूब आसतात टिचिंगा भायर. ओके. टिचिंगान खंयच्या खंयच्या प्रकारचे ऑप्शन्स आसात? टिचिंगान सारक्यो प्रायमरी सेक्शन तो युनिव्हर्सिटी पासून लँग्वेज डिपार्टमेंट आसा युनिव्हर्सिटीनी. आनी प्रायमरीक सारखे एक टीचर लँग्वेज टीचर पयली जाय, गरजेचे. प्रायमरीक आसा तो इंग्लीश जावं, मराठी जावं, कोंकणी जावं. आनी मागीर हाय स्कुलान गरज आसा टिचराची. कित्याक आमी 3 लँग्वेज फॉर्म्युला आमचो आसा. हय, 3 लँग्वेज म्हणजे आमची हे मदर टंग, राष्ट्रीय भाषा म्हणजे हिंदी आनी इंग्लीश. तशेंच मागीर सेकंडरीन आनी हाय सेकंडरीन ते युनिव्हर्सिटीन बसून, कॉलेजीन बसून वयर पासून. कित्याक कॉलेजीन मागीर चड नोकऱ्यो आसता, कित्याक एका डिपार्टमेंटान 2-3 लेक्चरर जाय आसता. स्पेशलायझेशन बी आहा थंयसर. म्हणजे तुमी स्कूल लेवलाक जर तुमकां टिचर जावंक जाय जाल्यार तुमी बी.एड आसचें पडलें. हय, बी.एड. हाय सेकंडरी जाय जाल्यार एम.ए. बी.एड आसचें पडलें. बी.एड. आनी जर तुमकां कॉलेज सेक्शनान नोकरी जाय, कॉलेजीन आसा जाल्यार नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट म्हणून आसा, नेट. तो एम.ए. करून पास जावंक जाय. आनी 55% मार्क्स आनी मागीर तो नेट पास जावंक जाय. आनी मागीर खंयच्याय कॉलेजीन टीचर जावंक मेळटा, लेक्चरर जावंक मेळटा. आनी त्या भायर तुमी युनिव्हर्सिटीन जर शिकोवपाक जाय जाल्यार तर तेय ऑप्शन्स. युनिव्हर्सिटीन 30 क्वॉलिफिकेशनां. मागीर तुज्यान पी.एच.डी बी करूंक शकता जाय जाल्यार, एम.फिल, पी.एच.डी. पूण बेसीक क्वॉलिफिकेशन तेंच, एम.ए. 55% आनी नेट. आनी हे सगळ्या हितून म्हणजे इंग्लिशीन सगळ्या सब्जेक्टांनी, मराठीन आसा, कोंकणीन, इंग्लीश जावं, मराठी जावं, कोंकणी जावं, हिंदी जावं, सगळ्या सब्जेक्टांनी क्वॉलिफिकेशनां तीच आसा. आनी म्हाका दिसता एक म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार आमी बाकीचे खंयचेंय जर शिक्षण घेतलें, करियर करता जाल्यार भाशा आमची बरी आसप ही सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल. कारण त्याच्या माध्यमांतल्यान आमी शिक्षण घेता आनी संवादूय सादतात. सर, हे टिचिंगान आमी हे पळयलें आनी विशेश करून प्रायमरी हितून आमी पळयतात की जंय भुरगीं कन्सेप्ट फॉर्मेशन जेन्ना आसता तेन्ना ह्या भाशेच्या शिक्षकाची भुमिका म्हत्वाची आसता. सर, त्या भायर म्हणजे टिचिंगे भायर अशे खंयचे करियर ऑप्शन्स तुमकां दिश्टी पडटा? टिचिंगे भायर आतां मेन एक करियर म्हणून आसा पळय तो इन जर्नलिझम. जर्नलिझम म्हणजे तातूंत न्यूज पेपर येता, तातूंत रेडिओ येता, कम्युनिकेशन जातात आनी टीव्ही चॅनल्स येतात. आतां तर टीव्ही चॅनल वाडलेलीच आसात. सगळ्या चॅनलाचेर प्रोग्राम्स आसतात, खास प्रोग्राम आसतात, न्यूज रिडर आसतात. न्यूज पेपरांनी पळय तांकां रिपोर्टर जाय, मागीर चीफ रिपोर्टर जाय, मागीर कॉलमनिस्ट जाय, फ्रीलान्स जर्नलिस्ट बसून आसात. आनी त्या भायर एडिटर बी जावंक शकता. जाका फ्लॅर आसा बरोवपाचो खंयचेच लँग्वेजीन, इंग्लीश जावं, मराठी जावं, कोंकणी, ताका न्यूज पेपर, कम्युनिकेशन, टीव्हीचेर उलोवपाची हे आसा जाल्यार ताका जॉब मेळोंक शकता. आनी म्हाका दिसता आयच्या काळांत ताची खूब गरज आसा. म्हणजे खूब गरज आसा. संपादक बीन अशें सोदतात की बरे मराठी बरोवपी येवपी, बरे हिंदी किंवा बरे कोंकणी सोदतात. चॅनलां बी एडवर्टायज करीत आसात. हांव पळयता न्यूज पेपराचेर खूब एडवर्टायज येता. रिपोर्टर जाय, चॅनलांक मनीस, न्यूज रिडर जाय, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जाय, हे ते खूब गरज आसता आनी डिमांड खूब आसा. आनी हें क्षेत्र आमी वाडत वतलें. सर, आमी फाटल्या तेंपार वाचलें की एक आमकां पयलीं म्हणजे तुमी खंयचीय भाशा शिकता आसतना पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवलाक की लिंग्विस्टीक हो सब्जेक्ट आसतालो. म्हणजे लिंग्विस्टीक म्हणजे भाषाशास्त्र. पूण आतां लिंग्विस्टीक हेंच एक फील्ड जावन पडलां. तर हे लिंग्विस्टीक, लँग्वेजीचें लिंग्विस्टीक म्हणल्यार कितें? लिंग्विस्टिक्स म्हणटा ते एक टॅक्निकल स्टडी, सायंटिफीक स्टडी ऑफ लँग्वेज. जशें आतां एकलो मॅकॅनीक आसा, चलयता तो गाडी फुडल्यान नॉको आसता, फकत चलोवंक जाणो आसता.
मेकॅनीक तुका सगळें जाणा, इंजिनाचें सगळें खंय आसा, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन खंय आसा, तेजे टायर आनी स्टेरींग आनी बॉडी आनी सगळें. तशें लिंग्विस्टीक म्हळ्यार ती स्टडी ऑफ लँग्वेज, सायंटिफीक स्टडी ऑफ लँग्वेज. शब्द कशे, दोन शब्द जॉयन कशे येतात, दोन सावंड करून एक शब्द कसो जोडून येता, जोडटा, फोनिम्स, मॉर्फिन्स अशें अशें आसता. आनी फोनेटीक सिम्बल्साची स्टडी आसता. सावंड सिस्टम ऑफ लँग्वेज कशी उत्पन्न जाता, आनी सावंड करतना आमच्या तोंडान सावन, आमच्या ताळ्यान सावन, जिबेन ते कसले कसले तांकां शेप घेवची पडटा, उमके उमके आवाज येवपाक, तरेतरेचे आवाज काडपाक, हें सगळें ते तुका लिंग्विस्टिक्सान येता. म्हणजे नॉर्मल आमी जे एम ए इन खंयचे सब्जेक्टान करता, इंग्लीश, ते चडशे लिटरेचर ताजेर चडशे लिटरेचरूच शिकयता तुका. आनी मातशें बेजीक क्रिएटीव रायटींग बी कितें आसता, ट्रान्सलेशन थोड्या भितर आसता. आनी लिंग्विस्टिकान हे टेक्निकल सगळे गजाली, हे सगळे टेक्निकल गजाली. लिंग्विस्टिक्स म्हणटा पळय त्यो, सायन्स ऑफ लँग्वेज. ओके सर, तुमी बदल म्हटलें की प्रोनावन्स कशें जाता, तर आयच्या हातून म्हणजे लँग्वेजीन जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना स्पोकन लँग्वेजीक खूब म्हत्व आयलां. तर ह्या स्पोकन लँग्वेज म्हणजे जी प्रत्यक्ष आमी भाशा उलयता त्या लँग्वेजी खातीरूय कोर्सीस निर्माण जाले. तर अशे कांय कोर्सीस आसा आमच्या गोव्यान आसा किंवा भायर अशे उपलब्ध आसा, आनी ताका करियर ऑप्शन्स कितें आसा? स्पोकन लँग्वेज म्हणजे आतां ह्या सेंचुरीन स्पोकन लँग्वेजीक चड हें मेळ्ळां, इम्पेटस. आदीं इंग्लीश वचून उलयतना आमचे इंडियन एक्सेंटान उलयताले. आतां इंग्लीश उलयतना, स्पोकन इंग्लीश उलयतना सारकी उलोवची पडटा, कित्याक आमकां स्टँडर्डायझेशन जाल्लें आसा. आमी चॅनलां पळयतात, इंडियेची NDTV आनी दुसरी चॅनलां आसा, दूरदर्शन, ते सोदून काडटात मनशांक जे ट्रेन जाल्ले आसा प्रोनावन्सिएशन. कित्याक तुका उमकेच टायमा भितर उमकेच इन्फॉर्मेशन सांगचें पडटा. ते हजारांनी लाखांनी लोक आयकता. तो सावंड सिस्टम तुजो सारको आसूंक जाय, तुजें प्रोनावन्सिएशन सारकें आसूंक जाय, हें ट्रेन करचें पडटा. ताका थोड्यांक स्पेशलायझेशन कोर्सीस आसात. आतां सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंग्लीश म्हणून आसा एक हैदराबाद, ते स्पोकन इंग्लिशीन कोर्सीस कंडक्ट करता. सर्टिफिकेट कोर्सीस, डिप्लोमा कोर्सीस आनी डिग्री कोर्सीस. थंय वचून रावचें पडटा. तेंचे हॉस्टेल बसलें सगळें आसा. आतां ग्रॅज्युएशन आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन त्या कोर्सीसा प्रमाणे रिक्वायरमेंट, म्हणजे MA इंग्लीश तरी करूंक जाय. हय, डिप्लोमा करपाक जाय जाल्यार BA चलता, BA चलता, आनी डिग्री करपाक जाय जाल्यार MA करपाक. ओके. तांच्यो लँग्वेज लॅबोरेटरी बी आसात. थंय तुजो सावंड तुका आयकता, टिचर करेक्ट करता. आनी दुसरे तरेन तांचे लागीं रिकॉर्डिंग्स आसात, ती तुका आयकता, तुज्यान उलयता, तुका कळटा आपलो सावंड सिस्टम कसो आहा, आनी तो सावंड कसो आसा, ओरिजिनली कशें म्हणूंक जाय. कोर्स म्हणटा ताका, कोर्स म्हणटात ते, वो आमी थोडे शब्द रॉंग वापरता. इस्कॉलानूच आमी एक रॉंग युजेज शिकलेले आसता. मॅनी थिंग्स यू हॅव टू अनलर्न म्हणटात ताका इंग्लिशीन. कितें शिकलाय रॉंग तें परत शिकचें पडटा, करेक्ट मेथड. थंय ते कोर्सीस हे तुका कंडक्ट करता. आतां गोंयांत दुसऱ्या लँग्वेजींनी लँग्वेजूच शिकतलो जाल्यार म्हाका दिसता तशें हांगासर कोण प्रायवेट करतात. ओके सर, म्हाका एक तुमकां विचारूंक जाय आशिल्लें की MA भुरगो करता, MA इन इंग्लीश जेन्ना भुरगो करता तेन्ना ताका लँग्वेज बऱ्या तरेन येता. तेन्ना तुमी म्हटलें तशें आयच्या काळांत स्पोकन लँग्वेजीक चड म्हत्व आसा. तर हे स्पोकन लँग्वेजी खातीर ताणें वेगळो जर कोर्स केलो जाल्यार ताका आनी खंयच्या करियर हितून ऑप्शन्स आसा? हय, खंयचे आसा. कित्याक बरोवपाचें कितें आसता, तूं बरयता, तूं उलयनाय. स्पोकन लँग्वेज आसता तुका, आतां तुका इंग्लीश बरो जाणा, टुरिजमांनी खूब हें मेळोंक शकता. आतां गोंयांत इज अ स्टेट ऑफ टुरिजम इंडस्ट्री आमची. हॉटेलां आसा, ट्युरिस्ट हें आसा, गायड्स आसात, हें आसा. ट्युरिस्ट गायडांची खूब गरज आसा. इंग्लिशूच लँग्वेज अशी न्हय, दुसरे लँग्वेजी जाणा जाल्यार बऱ्यो जाता. गोंया भायले ट्युरिस्ट येतात हांगा, रशियन येतात, ते आतां ते इंग्लीश नकोच रशियन. तांकां उलोवपाक, कम्युनिकेट करपाक आमचे कडेन मनीस ना, म्हणून ते रशियाक सावन आपणाचे मनीस हाडटात. आनी तांकां आनी आमचे ट्युरिस्ट ट्रेड आहा ती मदीं कॉन्फ्लिक्ट जाता. मागीर ते मोनोपोलायज करता अशें म्हणटात. जर आमचे मनीस तयार जाल्ले रशियन उलोवपाक वो कितें करपाक, आतां अरब लोक हांगा येता इंडियेक, अरबीक उलोवपाक जावंक जाय. जॅपनीज लोक येता, जॅपनीज आमच्या ट्युरिजमान मेळोंक शकता. म्हणजे म्हाका दिसता की जर लँग्वेजीन जर करियर करतलो आसा जाल्यार ताका करियर गोंयानूच जावंक शकता अशी परिस्थिती आसा. कारण गोवा हे वर्ल्ड ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आसा, त्या खातीर खूप वेगळी संदी आसा. सर, म्हाका त्याच संदर्भात तुमकां विचारपाक जाय आशिल्लें की
तुम्ही म्हटलें की हांगा रशियन येतात आनी तांकां जाय आसता तेन्ना हे सगळे ऑप्शन्स जे आसात म्हणजे तुमी फक्त इंग्लीश न्ही तर फ्रेंच धरात पोर्चुगीज धरात किंवा आनी खंयची भाशा तर हे भाशा जर आमकां शिकपाक जाय जाल्यार गोव्यात संदी आसा आतां गोंयां 2-3 कॉलेजींनी म्हाका दिसता चोगले कॉलेज सेंट झेवियर कॉलेज BA पोर्चुगेजीन करूंक मेळटा सब्जेक्ट घेवपाक ओके गोवा युनिवर्सिटी MA कंडक्ट करता इन पोर्चुगीज ओके त्या भायर सेपरेट पेपर्सूय दुसऱ्या सब्जेक्टांनी कोण हिस्ट्री घेतल्या कोण आनी कितें MA करता तेंच्यांनूय एक पेपर पोर्चुगीज ऑप्शन घेवं येता आतां तेणें ऑप्शन दिलां तें न्यू सिस्टमा प्रमाणे आनी हें तुका फॉर्मल डिग्री घेवपाक त्या भायर इन्स्टिट्यूट लिंग्वा कामोयज म्हूण आसा ते तुका पोर्चुगीज लँग्वेजी कंडक्ट करता बेजीक हायर आनी त्या वन हायर सांजचे चडशे 6 ते 8 की लोकांक येवपाक बरें येता कामाक मनीस आसा काम करता सर्वीस करता शिकतात स्टुडंट अदर कॅन कम म्हणजे सगळ्यांकूच ते ओपन आसा त्या भायर इंडो पोर्चुगीज फ्रेंडशीप म्हणून एक ऑर्गनायजेशन ते कोर्सीस कंडक्ट करतात स्टुडंटांक स्कुलाच्या आनी एडल्ट्सांक आनी ते बरे कोण फर्स्ट बी येता तांकां पुर्तुगालाक बी धाडटात स्पेशल त्या भायर प्रायवेटूय लोक खूब शिकयतात ओके म्हजे बूक सुद्दां खूब चलता स्पोकन पोर्चुगीज म्हजो बूक स्पोकन कोंकणी स्पोकन पोर्चुगीज खूब लोक वापरतात ते यूज करपाक आनी फ्रेंच जाल्यार हांगासर आलिया फ्रांसे आसा ते आतां कितलींशींच वर्सां गोंयांत म्हाका दिसता 15-20 वर्सां जालीं ते कोर्सीस कंडक्ट करतात बेजीक आनी हायर कोर्सीस आनी मागीर लोक पॅरिसाक पसून वचून येतात हय ती संदी आहा म्हणजे हे गोव्यात अशी संदी उपलब्ध आसात हय त्या भायर स्पॅनिश आनी इटालियन सर्टिफिकेट कोर्सीस पसून गोवा युनिवर्सिटीन काडल्या प्रत्येक एम्बॅसीनी इटलीची एम्बॅसी स्पॅनिश एम्बॅसी तेंच्यांनी कोर्सीस काडल्या युनिवर्सिटी एका वर्साचे सर्टिफिकेट कोर्स आनी ह्या वेगवेगळ्या एम्बॅसीन जर तुमकां नोकरी मेळटली जाल्यार तुमकां हें शिक्षण हय खूब गरजेचें खूब फॉरेन एम्बॅसीनी चान्स मेळटा गोंयकारांक ओके सर हे आमी पळयता की जेन्ना लँग्वेजीचो विचार करता तेन्ना आयच्या काळांत आनी पुराय आमचो देश जो आसा तो मल्टीलिंग्वल आसा इतले भाशा म्हाका दिसता जगाच्या खंयच्या देशांत आनी ह्या खातीर एक ट्रान्सलेशनाचें फील्ड जें आसा तें अफाट वाडटा तेन्ना एक बरो ट्रान्सलेटर जावपाक कारण हें काम चिकाटीचें आसा तेन्ना एक बरो ट्रान्सलेटर जावपाक तुमी कितें मेहनत घेवंक जाय किंवा तुमचे कडेन कसले गूण आसपाक जाय एक बरो ट्रान्सलेटर जावपाक ताका पयलीं दोनूय लँग्वेजींची बरी म्हायती आसूंक जाय ओके आनी ताजी एक्सपर्टीज आसूंक जाय ताका आतां कित्याक 2 लँग्वेजी म्हणजे कितें एक आसता तुजी सोर्स लँग्वेज दुसरी टार्गेट लँग्वेज म्हणजे तूं पोर्तुगेजीन सावन इंग्लिशीन ट्रान्सलेट करताय पोर्चुगीज इज द सोर्स लँग्वेज आनी इंग्लीश इज द टार्गेट लँग्वेज म्हणजे दोनूय लँग्वेजीन तुका आसूंक जाय कित्याक हे लँग्वेजीन पळय अशें हें आसात फ्रेजी आसा सेंटेन्सां आसा ऑर एक्सप्रेशन्स आसात ती दुसऱ्या लँग्वेजीन तशें आसनात बरोबर हय ती तशीच आसना जायते फाटी आमी आमचे डायरेक्ट ट्रान्सलेट करतात हांवें म्हजें पुस्तक बरयलां एक स्पोकन कोंकणी म्हणून थंय हांवें दिलां रॉंग हें आनी हाव टू स्पीक गूड इंग्लीश थंय हांवें बरयल्लें आहा की जायते फाटी आमी मदर टंग आसा ते इंग्लिशीन ट्रान्सलेट करतात ओके हय तो म्हजो जीव खाता म्हणटा ही इज इटींग माय लायफ तशें तुका ट्रान्सलेशन करपाक जायना इंग्लिशीन तेंच म्हणटलो जाल्यार खूब आसा ही इज अ थॉर्न इन माय सायड ही इज अ हेडेक टू मी अशें जायते भासांनी म्हणचें पडटा म्हणून त्या मनशांनी दोनूय लँग्वेजींनी एक्सपर्टीज आसूंक जाय दोनूय भाशेचे कमांड आसूंक जाय नाल्यार तुजे कडेन ट्रान्सलेशन जावचें ना सारकें तें ओके हय सर हे ट्रान्सलेशन जेन्ना म्हणटात तें कितें एकसुरे ना एकाच प्रकारचें ना तर वेगवेगळ्या प्रकारचे आसा हे ट्रान्सलेशनाचे प्रकार कशे ट्रान्सलेशन म्हणजे आतां ऑफिशियल ट्रान्सलेशन आसता म्हणजे डॉक्युमेंट्स बी म्हणजे सरकारचे डॉक्युमेंट सरकारचे आतां गोंयां पुर्तुगेज हांगा चलोवन गेले इतलीं वर्सां खूब लोकांचे बर्थ सर्टिफिकेट आनी प्रॉपर्टी पेपर आमची सुद्दां पेपरां पुर्तुगेजीन आसात म्हज्या आज्याची त्या आदली म्हाका ती ट्रान्सलेट करची पडली हांव पुर्तुगेज जाणा पण टॅक्निकली म्हाका ती वर्ड्स बी येना पूण म्हाका कोणाक फारीक करचे पडले 5,000 रुपया एक कितें 15 काय 20 फोली ट्रान्सलेट करपाक इन गूड इंग्लीश ते ताका म्हणटा तें हें ऑफिशियल ट्रान्सलेशन डॉक्युमेंट ट्रान्सलेशन करपाचें ते तुका थोडे एडवोकेट आनी थोडे मनीस जाणा आसतात ते